वास्को वाठारात कोरोनाच्यो केसी वाढत चल्ल्यात तरी काय पोर्ट टावन सील कित्याक करिनात? वास्कोकारांच्या मनात हो प्रश्न घोळटा। मुरगांवचो नगराध्यक्ष नंदादीप रावतान जाल्यार वास्कोकारांक आवाहनच केलां, अधिकृतपणान लॉकडावन जाहीर करूंक नासले तरी पसरकारांनी लॉकडावन पाळपाक सुरवात करची। बिरेस्तार राती मेरेन मुख्यमंत्र्यान गोवा 365 कडेन उलयतना सांगले की वास्को लॉकडावनाची गरज ना, पूण थळाव्या लोकप्रतिनिधींक लॉकडावना बगर आनी कसलो पर्याय दिसना। पळयात। मी आज अप्रॉक्सिमेटली 400 सॅम्पल्स काडल्या, पण आमचो अंदाज आहा ते आनी कमी जातले। त्या ती मंगूर हिलाच्या भायर एक सुद्धा केस जी आसा पळय ती पॉझिटिव्ह येवंक ना। आमकां खबर आसा लोकांचे सेंटिमेंट म्हाका कळटा की तांकां दिसता की बंद करपाक जाय, लॉकडावन करपाक जाय आनी सगळ्यांची तशें म्हणणें आशिल्लें की लॉकडावन कर म्हणून। बट एक गजाल आसा की आमी म्हटलां की कंटेनमेंट झोन आमी डिक्लेअर केला, म्हणजे लोकल ट्रान्समिशन म्हटलां, आनी थंयसरल्या 100% लोकांक आमी टेस्टिंग करतले। त्या बद्दल लोकांनी निश्चिंत रावचें की आतां आमी सद्या मंगूर हिलांतल्यान एक सुद्धा मनीस जो आसा पळय न्ही भायर वचना। आज हांवें दनपारां पर्सनली थंय रावून थंय वचून आमचे थंयसरले जे पुलीस डिपार्टमेंटाचे सगळे फोर्सीस हांचे कडेन सगळे कडेन डिस्कस केलें आनी ते केल्या उपरांत कोणूच भायर वचना हाची काळजी घेतल्या। त्या खातीर वास्कोकारांक स्पेशली हांव सांगपाक सोदतां की आमकां पॅनीक सिट्युएशन करपाचें ना, किंवा एखाद्या वेळी म्हणजे बऱ्याच जाणांक दिसता एखादें लॉकडावन केलें काय तितूंतल्यान भायर सरपा खातीरय बरोचसो वेळ लागता। आनी परत एकदां आमी जे वेगवेगळे सांगून जो एखादे दुसरे कडेन 2-4 केसीस भायरसून येयल्ल्या लोकांच्यो मेळटा। हांव परत सांगता, आयजूय बी परत एक 7-8 केसीस मेळ्ळ्या, ते मुंबयच्यान आयिल्ले लोक आसा, बाय बस आयिल्ले, बाय ट्रेन आयिल्लो कोण तरी असो लोक आहा। तांकां आयजूय बी आमी तांकां कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग करून परत हाडटा। ओके, अशा पद्दतीन सिस्टम चल्ल्या। त्या खातीर आमकां सगळ्या लोकांच्या सहकार्याची गरज आसा। मंगूर हिलाचो सोर्स आमी म्हटला त्या प्रमाणे चड करून त्या ड्रायव्हरा कडल्यानूच आसा। तो मेन तेंचो फादर आशिल्लो ताज्या खातीर। काही लोकांनी आमी सर्वे करून घेतल्या उपरांत टेस्ट करपा खातीर विरोध केल्लो। आतां आमी फोर्सफुली तेंच्यो काय टेस्ट करूंक शकना, पण आमी जेंच्यांनी विलिंगनेस दाखयली तेंच्यो टेस्ट करून घेतल्यो। बट तेन्नाय ती फॅमिली जी आसा पळय न्ही तिजे सगळो एड्रेस प्रूफ रेजिडन्स सगळे गोंयचे आहा, ती फॅमिली ते आसा। सांगूंक सोदता की हेल्थ डिपार्टमेंटान एक लेडी पॉझिटिव्ह मेळ्ळ्या, ती न्यू वाड्याची आसलेली आनी ती खंय तरी तेजी कोण एक रिलेटिव्ज वास्को मार्केटान भाजी विकताली। हांव सांगूंक सोदता की वास्को मार्केटान जी भाजी विकताली तेका लागून व्हायरस स्प्रेड जावपाक चान्सीस आसा। आयज आमकां 9 केसी डिटेक्ट जाल्या। आमच्या स्वताच्या बिल्डिंगेन आमचे हेल्थ ऑफिस आसा, थंयसर ते स्टाफांक 9 केसी डिटेक्ट जाल्या। त्यो लोकल आहा, लोकल म्हटल्यार एक उरले न्यू वाड्या आनी खूब वास्को शहरान डिटेक्ट जाल्लेले आसा। हांव इतलेंच सांगूंक सोदता, हांव अपील करता वास्कोकारांक की शॉपकिपरांक त्यांनी स्वताहून आपली शॉपां बंद ठेवची जो पर्यंत आमचो CM लॉकडावनाचें डिसिजन घेता। म्हाका विश्वास आसा, खात्री आसा CM अवश्य घेतलो डिसिजन लॉकडावनाचें। तेज्या पयलीं स्वताहून आमी काळजी घेतलेली म्हाका बरी कशी दिसता। हांव रिक्वेस्ट करता आनी एकदां अपील करता वास्कोकारांक, शॉपकिपरांक की तेणी स्वताहून। Most worrying for me is the fact that Mangur Hill is very close to Zwarinagar. Both these areas have people who know each other and they are visiting each other, and therefore there is every possibility of this disease spreading like wildfire. And therefore I think I definitely second the suggestion of MLA Carlos Almeida, who said that the Vasco city should be locked down. It has to be locked down. We have to ensure that there is no intermingling of people who have not been tested and who we don't know whether they are infected or not. So the only way is to ensure that a total lockdown, the way it was done during lockdown 1 and 2 and 3, where I think Goa was safe because everybody knew that there was a definite set of rules that they had to follow. This has to be done more now than ever before, because Goa is now out of the green zone into, I think, the orange zone or the red zone. वास्को रेल्वे स्टेशनाचेर खंयचीच ट्रेन थारावची न्हू अशी सुचोवणी अधिकाऱ्यांक दिल्या। पळयात। Here there are Mangur some few cases of COVID
cases found, so due to that state government requested to terminate the train at the Margao. That's why all passengers bound to Vasco also will get down at Margao, so that their medical checkup will take place, and they have a district hospital there, that's why starting from Margao and ending at Margao. And today total number of passengers is 524, including Vasco and Margao. They will board the train at Margao. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाली.